जुवांक केल्लें उगडापण अध्याय 17. नावार्दीक कलवंत आणि ती मोनजात. तेदवां 7 आयदनां घेवन आसलेल्या 7 देवदूतां भितरलो एकलो मुजेसशी आयलो आनी म्हणालो, ये आनी हांव तुका सागोराचे वेळेर बसून आसलेल्या त्या नावार्दीक कलवंतांक मेळचे आसलेले कॅस्तीचे फैसल दाखयता. पृथ्वेच्या रायांनी ताचे कडे व्याभिचार आदारला. ताचे कामातुरायेचो वायन पियेवन पृथ्वे वयले निवासी अमल जाल्यात. तेदवां तो आत्मो मुजेर आयलो आनी तो म्हाका अरण्याक व्हरून गेलो. थंय तामशा रंगाचे मोनजाती वयर बसलेली एक स्त्री हांवें पळयली. ते मोनजातीच्या आंगार सगळ्यांनी देवाक अपमान करतात ती उतरां बरोवन आसलीं. तिका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां आसलीं. ती स्त्री जांबळे आनी तामशे न्हेसलेली, भांगरा भराण्यांनी आनी मानकां मोतयांनी तिका सुरंगार आयिल्ली. तिने हातांत एक भांगराचें कोप धरलेलें, तातूंत तिच्या व्याभिचाराचे हळशीक मेळ्ळें भरून आसलें. तिच्या कपालार गुटाचो अर्थ दिता तें नांव बरोवन आसलें, महाबाबिलोन, संवसारांतल्या सर्व कलवंतांची आनी अश्लीलपणाची आवय. आनी देवाच्या लोकांचे आनी जेजूच्या रक्त साक्षांचे रगत पियेवन आमाल जाल्ले ते स्त्रियेक हांवें पळयली. तिका पळोवन हांव एकदम शेरमेलो. पूण देवदूतान म्हाका सांगलें, तूं कित्याक तितलो शेरमेलोय? हे स्त्रियेचो आनी सवारी करता ते 7 तकल्यांचे आनी 10 शिंगांचे मोनजातीचो गूट हांव तुका सांगतां. तुवें पळयली ती मोनजात एक काळार आसली, पूण आतां ती ना. पूण आनी एक फावटी पाताळांतली ती वयर सरतली आनी उपरांत नास जातली. आनी भुमीचेर जियेतेल्या मदें जांची नांवां संवसाराचे रचनेतावन जियेतेल्यांचे पट्टेर नात, ती सगळीं ते मोनजातीक पळोवन विस्मीत जातालीं. कित्याक एक काळार ती आसली आनी आतां ती ना, पूण परत्यान ती दिश्टी पडटली. हांगासर थोडी बुदवंतकाय करची जाय पडटा. त्यो 7 तकल्यो म्हळ्यार 7 दोंगर, जांचे वयर ती स्त्री बसून आसा. सांगातास त्यो 7 तकल्यो म्हळ्यार 7 राय. तांचे भितरले 5 जण येदोळस पाडाव जाल्यात. एकलो आतां राजवट चलयता, निमाणो आनीक येवचो आसा, पूण तो येवन भोव थोडो काळ मात्र राजवट चलयतलो. एक काळार आसली पूण आतां ना ती मोनजात म्हळ्यार 1/8 राय. तरी पूण ती 7 मदली एकली आनी ती नास जावन वेतली. तुवें पळयली 10 शिंगां म्हळ्यार 10 राई. तांकां येदोळपर्यान राजवटकी चलोवचो अधिकार मेळोंक ना, पूण ते मोनजाती सवे 1 घंट्याक मात्र राजवटकी चलोवचो अधिकार तांकां मेळटलो. तेदवां ते सकड 1 मोनाचे जातले आनी आपली सामर्थ्य आनी पदवी ते मोनजातीक दितले. ते सकड मेळोन शेळयेचेर झूज मांडटले, पूण शेळी तांचेर जिखतली. कित्याक तस्सो धनयांचो धनी आनी रायांचो राय. ताची पाटलावधाराय जैतेवंत जातली. तिन्स ती आपयिल्ली, विंचून काडलेली आनी विश्वासी रावलेली. उपरांत देवदूतान म्हजे लागीं म्हणलें, त्या कलवंताचें आसन आसलें थंय तुवें पळयलो तो सागोर म्हळ्यार जनांगांचो आनी देसां भासांच्या लोकांचो जमो. तुवें पळयली ती 10 शिंगां आनी ती मोनजात कलवंताचो द्वेश करतली. ताची आंग वस्तुरां पिसोडून ताका विणगे करतली. ताचें मांस खावन ताका उज्यांत लासतली. देवाची उतरां जारी जाता पर्यान तांणी आपली राजपदवी मोनजातीचे अधीन करचे खातीर देवान तांकां 1 मोनाचे केल्यात आनी आपलो शेवट पाळण घेवच्याक तांचे मोतींत अलोचन घाल्या.
तुवें पळयली ती स्त्री म्हळ्यार ते व्हडले शहर पृथ्वेच्या राया वयर अधिकार चलयता तें. आमेन.